इश्टानो तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बेरीत येवकार आनी काळजाचे खोलायकतान तुमकां नमस्कार. आयच्या मणकामोत्या कार्यावळींत एक पालकाचो उमेदवार जाच्या काळजान जाच्या मनान जाच्या कोन्यांनी ताका तियात्राचो जायतो मोग आसा आनीक पालकाचेर थोडो बहुत ताणें वावर करून आपली कला लोकां मुखार सादर करता आसतनाच आपले लिखणेंतल्यान ताणें तियात्र बरोवन लोकां मुखार सादर केलात. तो म्हटल्यार कार्मो पाशेको कुर्तोरी गांवचो. ताचे अनुभव ताचे लागीं आमी उलोवया आनी जाणून घेवया. कार्मो आयच्या मणकामोत्या कार्यावळींत मागीर म्हाका येवकार. तुका येवकार दिता. खरें म्हटल्यार आमची जायती आदीं ह्या कार्यावळींत भेट जावपाची गरज आसली कारण खंयचोय एक कलाकार आपल्या काळजा मनांतल्यान पालकाचो वावर करता हातूंतल्यान पालकाची सेवा जाता आनीक आमच्या तियात्र मोग्यांक वेगळें कितें तरी मेळपाचो प्रयत्न जाता. तुका येवकार दिता आसतनाच तुजो वावर तूं कशे पद्दतीन ह्या मोळाचेर तुवें पावल दवरलें आमच्या ऑडियन्साक सांगचो ना? भुरगेचपणांतल्यान म्हाका तियात्राचो चड मोग. ल्हानूचपणींतल्यान हांव तियात्र बरयतालों. हांवें जायते तियात्र बरयल्यात. 10 वर्सांचो सुमार आसतना आमच्या वाड्यांत कोपिलेनाचें परब जाता तेन्ना ते परबेक हांव जायते तियात्र करतालो. वर्साच्या वर्साक हांव ते सुवातेर तियात्र दाखयतालो. हांवें जायते तियात्र दाखयल्यात. थोडीशीं नांवां हांव तुमकां सांगता. हांव चुकलो, माफी, ओकमान, एकवट, फुडार, आत्यार, एकसुरें आनीक आतां हांवें खाला एकाडेमीक बी ग्रुपान वांटो घेतलेलो आनी त्या तियात्राचें नांव म्हाका सांगात दी. ते भायर हांवें जायते फिल्मांनी एक्टींग केलां. एक फिल्म म्हणल्यार चवथो वांटो आनीक जोवलिनाचो गूट हाचो बरोवपी आनी दिग्दर्शपी एंटनी पॉल वाज हाच्या फिल्मांनूय हांवें काम केलां. ते भायर हांवें दुसऱ्या तियात्रान नाचलां. हालींच नाचलां तो नाज प्रोडक्शन हाच्या तियात्रान देवाक असलें मानोना हे तियात्राचें नांव. मागीर अगुस्तीन सिक्वेरा हाचे तियात्रान नाचलां चूक कोणाची. आदीं हांव तियात्रान नाचलां तो टोनी पाक हाच्या तियात्रान होकोल. हांव वर्साच्या वर्साक व्हडले उमेदीन म्हजो मोलादीक वेळ काडून खेळ तियात्रांत पार्ट घेता आनीक रुजार दे चांदोर हाच्या खेळ तियात्रांत हांव सुमार 15 वर्सां जालीं ताकाच नाचलां. कार्मो खरेंच हांवें सुरवातेकूच सांगलां उमेदीचो भुरगो उमेदीचो तरणाटो आनीक हेच उमेदीन तूं मुखार वता आसतनाच हो तुजो मोग खरेंच तुजी तुस्त कर सारकी. कारण जायत्या जाणांक मोग आसना फकत आपणाक कितें मेळटलें हाच्या फाटल्यान धांवतात. तांच्या आंगान जी कला आसात ते खंय तरी विसरोन वेतात आनीक आपणाक कितें मेळटलें हाचेर ते भर दितात. हांव इतल्या पासत सांगता की आयज आमी ही कार्यावळ तुमच्या मुखार हाडटा आसतनाच जायते मनीस पालकाचेर येतात आनी वेतात. पूण जे भशेन तूं तुज्या पांयाचेर अखंड आसा, तुका बरी नोकरी आसा, तूं बरे तरेन तुजें काम करता, तरी आसतना हो तियात्राचो मोग खंय तरी आमकां सोतायता, खंय तरी आमकां सुसेग दिना. आमी कितेंय तरी वर्साच्या वर्साक कितें तरी करूंक जाय हें आमकां हुस्कायता आनी हेच उर्बेन आयज कार्मो पाशेको हो तियात्राचो वावर मुखार व्हरत आसा. तर तुवें केन्ना तरी वन एक प्ले बी बरयल्यात आसतल्यो? वन एक प्ले बरोवपाचो म्हाका चड शॉक आनी भुरगेचपणांतना वन एक प्ले बरयतालो आनीक वर्सा वर्स क्रिसमसाक जी कॉम्पिटिशनां जातालीं ते कॉम्पिटिशनान हांव वांटो घेतालो आनीक जायते फावटी म्हाका प्रायजीस मेळ्ळ्यात. 2nd, 3rd प्रायजीस. फर्स्ट प्रायज देखून म्हाका मेवला आनी वन एक प्ले बरोवंक हांव एकदम हुशार आसा कित्याक म्हाका तातूंत खूब एक्सपिरियन्स आसा. पूण आतां चडशें वन एक प्ले बंद जालें कित्याक जे वन एक प्ले करपी आसले ते वेळार येनासले. सुमार 10:30-11 सुरू जावंक लागलीं आनीक हाका लागून ती कॉम्पिटिशनांच बंद जालीं. खरेंच त्या काळाचो आनी त्या वेळाचो आमी अनुभव नियाळ केल्यार ती खुशालकाय खरें म्हटल्यार ती एक वेगळी खुशालकाय. वन एक प्ले क्रिसमसाच्या तेंपार ही चडशीं जातालीं. एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार आमी धांवताले कशे पद्दतीन 10 मिनटां मदें ते सेटींग करताले. हे थोडे अनुभव आजुनूय आमकां हुस्कायतात. पूण आयचे तरणाटे
तितले सोंपेपणी असल्यो आडकोडी आसात तांकां फुडो करूंक ते तयार जायना. वन एक प्ले एक अंकीक नाटकाचेर ल्हानशें करून तुजें भरपूर दाखोवंक येता आनी ताचेर तुज्यान लोकांक जायतो ओर्थ आनीक जायतो आमच्यान एक्सपिरियन्स घडणेचेर ताचेर बरोवन लोकांक दाखोवं येता. कार्मो म्हाका सांगात दी काय तुका सांगात दी? म्हाका सांगात दी. म्हाका सांगात दी. हय म्हणटच हांवें तुका आतां सांगात दिला आनी कला अकादमीच्या गेल्या त्या वर्साच्या बी ग्रुपान तूं पार्टिसिपेट जालो. जे तियात्र आमी बाजारांत हाडटात जावं गांवांनी कोत्तात ताचे परस एक वेगळो अनुभव तुका मेवलो आसतलो. वय जे तियात्र कॉम्पिटिशनाक भुरगे तियात्र कोत्तात त्या तियात्रान जायती उमेद घेवन ते तियात्र कोत्तात आनीक आठवेच तोरेन ते दाखयतात. ते तियात्रान बरें सेटींग आसता. ते भायर नव्या भुरग्यांक ते घालतात आनी नवे जे भुरगे आसात तांच्या आंगान जायती कला आसा. ते हे कमर्शियल तियात्रान ते भुरग्यांक जबरदस्त चान्स पडना. पूण आमी पळयता बी ग्रूप कॉम्पिटिशनां ओ ए ग्रूप तियात्र कॉम्पिटिशनान हे भुरगे नवे वाड्यांतले गांवचे भुरगे जांच्या आंगांत कला आसा ती कला ते कॉम्पिटिशनाक येवन दाखयतात आनी ह्याच भुरग्यांक वयर काडपाची. हे भुरग्यांचे जे कालसांत कला आसा ते कला ते भुरग्यांक वयर काडून माचयेर हाडपाची म्हाका खूब उमेद आसा. आनीक हांवें चड करून आमच्या गांवच्या भुरग्यांक आमच्या वाड्यांतल्या भुरग्यांक गांवच्या भुरग्यांक हे तरेन जायती उमेद आनी कुर्बा दिल्या तियात्रांत भाग घेवंक. खरें म्हटल्यार तुजो ह्या बी ग्रूप कॉम्पिटिशनाक तुवें वांटो घेतल्या उपरांत एक बरो अनुभव म्हणजे जातूंतल्यान खरेंच तुका उर्बा मेवली आनीक खरेंच तुज्या काळजाक घोटाय मेवली. जे तियात्र बी ग्रूप तियात्र ऑर्गनायज केला आनीक आमचे तियात्र एकाडेमीनूय म्हाका खूब आदार दिलो, खूब थँको दिलो. जावं तांणी थोडे पयशेय दिले आनीक आमचे हे बी ग्रूप जे कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करतात तांणी खूब उमेद दिली आनी तांच्या सांगाताक तांच्या हातून वावर करूंक म्हाका खरेंच उमेद भोगली. कित्याक हांवें पयलेच फावट कॉम्पिटिशनान भाग घेतलो. म्हाका तितली अनुभव नासलो पूण ताणें सगळें बरे तरेन आमकां सहकार दिलो आनीक हे फुडें म्हाका खूब आशा आनी उमेद आसा हे तियात्र कॉम्पिटिशनान भाग घेवंक. कार्मो ज्या मनशांनी तुज्या वावर फुडें वता आसतना चड तुका आदार केला तांचो उगडास काडचो ना? तो आमचो भाव म्हणल्यार ताचें संदीप कलांगुटकर. ताणें म्हाका खूब उमेद दिली. यो तूं आमी पळोवया, तूं भिनाका, फुडें सर, ताची उमेद. त्या भायर आमचे कलाकार जे भुरगे गांवचे आसात लुसियानो रॉड्रिगीस, एस.बी. वाज, मागीर खायतानी हांणी म्हाका खूब उमेद आनी उर्बा दिली वच फुडें आनीक तांच्याच आदारान हांव फुडें गेलो. सगळी चिंतलेली चिंतना पयस जातली. एक फावट लंडन गेली म्हणटच हांव आमची स्वताची जमीन घेतली, एक व्हडलो बंगलो बांदतली आनी म्हज्या बाबाक जाय ते शिकयतली. बाय, तुज्या दुडबांनी तुजे लागीं एक व्हडलें घर बांदूंक जाय पूण घरा बांदूंक मात केन्नाच जावचो ना. तुज्या दुडबांनी तुजे लागीं तुजें घर नेटोवंक जाय पूण मोग शिपडावंक मात केन्नाच जावचो ना. तुज्या लागीं तुज्या दुडबांनी तुज्यान व्हडली गाडी घेवंक जाय पूण सूख घेवंक मात केन्नाच जावचें ना. तुज्या दुडबांनी तुज्यान बाबाक बरो शिकोयत जाय पूण शिस्त दिवंक मात केन्नाच जावची ना. बाय बाबा, तूं आसतना म्हाका कसली भिवपाची गरज? बाय, आदल्याची म्हणणी आसा, शेजानीच्या बोरवोशांकूय रोस काडलेलो आनीक माडाच्या मुडान पुरलेलो. कार्मो खरेंच उमेद आनी उर्बा जाता. तूं फकत तियात्र बरोवनूच रावंक ना, तुवें स्वताक एक्टींग केल्या, त्या भायर तुवूय कांतारां म्हणटा. ताचेर आमच्या ऑडियन्सांक सांगचो ना? हांवें तियात्रान एक्टींग केलां म्हणल्यार आगुस्तीन सिक्वेरा हाच्या तियात्रान हांवें एक्टींग केलां. चूक कोणाची, हालींच नाच प्रोडक्शन देवा कसलें मानोना हातून हांवें पार्ट केला. ताचे आदीं हांवें टोनी पाकाक होकोल ह्या तियात्रान हांवें वांटो घेतला आनी तियात्रान एक्टींग करपाची, भुमिका करपाक म्हाका खूब आवड आसा. ते आवड म्हाका भुरग्याचपणांतल्यान आयलां आनीक आजून पासून म्हाका तियात्रान एक्टींग करपाची म्हाका खुबूच उमेद. आनी खेळ तियात्रान म्हाका आदींच फुडें तो बूक करून दवरता आनीक हांव कोणाकूच वचना, ताकाच येता रुजार दे चांदोराका. कार्मो
तुवें जायतीं कांतारां गायल्यांत आसतलीं हय खंयचेय तरी कांतार तुका उगडास आसतलो एक कांत जो हांवें बरयलोलो तो एक धाकटोसो कांत हांव आतां तुमचे मुखार दवरतां. पूत म्हजो आजून येवंक ना, खंय पावलो देवूच जाणा, देवा लागीं हांव मागतां, पुताची बोलदूक पावलां, देवा लागीं आमी मागतां, पुताची बोलदूक पावलां, मौजेन आपले जिवीत सारता, दुखोयताय आमची काळजां, दुकराक कितलोय दुलो तोर, केदनाच तो नितोळ जावचो ना, तुमी ताका कितलोय सुदरायलो तोर, केदनाच तो सुदोरचो ना, तुमी ताका कितलें सांगलें तोर, पावल तो आपलें बदलचो ना, दुकराक कितलोय दुलो तोर, केन्नाच तो नितोळ जावचो ना. आमी हाडल्यात जोखून, चोरनूय तोडीच काडल्यात विचून, हेवटेन तेवटेन भोंवून वचून हाडल्यात पुजावून, दवरूंक गेल्यार भितर वेता, जायतेच दवरूंक तोचवीत करतात, खंयच्याय पुलिसाक बासून मेळूंक ना ती आजून, कोबायल दोगांय मोगान बोवो, साक्रामेंतो घोडलो देवान, बायल सोदांच सोसून घेयी, कितें रागान म्हणल्यार गोवान, कारांत तांच्या शांती आसली, सासू माय सून बोवो मोगान, आतां आयकात कितें घडलें तें पारेच्या गांवान. कार्मो म्हाका उगडास आसा असोच एक दीस तुजी स्क्रिप्ट हांवें वाचली आनीक म्हाकाय दिसलें की हातून थोडो बदल आनीक हें तें तें त्या वेळार तुकाय वायट दिसलें की आरे हितून जायतो बदल केला. पूण मोदयांचेर रातच्या 12 तुवें म्हाका फोन केलो आनी सांगलें तियात्र बरे भाशेन जालो आनीक आपल्याक जायत्यो डेटी आयल्यात. उगडास आसा? वय 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 पळय तेवतोन हांवें म्हजो स्क्रिप्ट बरोवन तुजे लागीं दिलो मातशें वाचूंक आनी तुवें तो वाचलो. आनीक जायते फावटी आमी बरयता आसतना कितें ना कितें चुकता, तितू कितें ना कितें सारकें करचें पडटा, हातून दुबावूच ना. कित्याक कितलोय बरोवपी कितलेंय बरें बरयलें जाल्यार दुसऱ्यान वाचताना ताका तें करेक्शन करूंक बऱ्याक पडटा. आनीक म्हजें कोणें वाचलें जाल्यार म्हाका खूब उमेद भोगता. तेवतोन म्हज्या भावाक लागीं हांवें स्क्रिप्ट दिलो, ताणें तो वाचलो आनी खंय खंय कितें कितें सारकें करचें तें ताणें म्हाका सांगलें. आनीक हाचेर म्हजो तियात्र ओदीक बरो वाडलो आनीक ओदीक बरी ताका रूच आयली आनीक ओदीक बरे भाशेन तो जालो. हय, कारण म्हाका त्या दिसाक उगडास आसा, हांव न्हिदलोलो, न्हिदेंत म्हाका फोन येता कार्मोचो आनी कार्मो सांगता की आपल्याक हो शो जाल्या उपरांत आनीक डेटी येयल्यात. हय सारकें, कित्याक तो शो एकदम बरो गेलो आनी ते उपरांत म्हाका आनीक जायत्यो डेट्यो आयल्यो. तेन्ना म्हाका तुजो उगडास आयलो की तुवें ताचेर जायतें करेक्शन केल्लें आनी तुवें म्हाका ताचेर जायतें जें सारकें नासलें तें सारकें करूंक तुजो आदार आनीक तेंको दिलो. म्हाका दिसता जालीं आसतलीं 5-6 वर्सां चड. आथियार तियात्र हांवें तुजे लागीं वाचूंक दिलो. कार्मो हो तियात्रांचो वावर करता आसतनाच जायते कलाकार एकठांय करूंक पडटात. वय वय आनीक कलाकार एकठांय करूंक एक खूब त्रास, हातूंतल्यान थोडी निराशा जाता. कारण एक कलाकार येता आनी अकस्मात तो नाच जाता, तो प्रॅक्टिसेक फावो तेन्ना येना. सारकें असो तुजो अनुभव? हय, जायते फावटी आमी गांवच्या भुरग्यांक गायले म्हणटूच ते प्रॅक्टिसाक येवपाक खूब आगोड करतात. तांकां वचोन आपोवचें पडटा. तांचे लागीं एक फावटी आमी सोगले आसतात पूण एकलो ना जाल्यार थंयसर आमकां खूब त्रास पडटात. एक फावटी हांवें एक भुरग्याक सांगपाक विसरलो आनीक तेन्ना आमची मुजगांवची येसाय आसली, तो मुजगांवची येसायेक पावोंकूच ना आनीक तो कितें काय म्हटल्यार खंय तरी ट्युशनाक खंय तरी गेल्लो. म्हाका थंयसर वचोन ताका हाडचो पडलो
आनी हांव मोटरसायकल मारून त्या वेळार आमच्या तियात्राची शिवाची निमणी प्रॅक्टीस आसली त्या भुरग्याक वचून घेवंक ना आयलो. हे परी आमकां तियात्र करूंक जायते त्रास पडटात, पूण तरी आसतना त्या त्रासांक आमी फुडें करून आमी आमच्या भुरग्यांक बरी उमेद आनी नेट दितात. कितें दित्यो? एक वत? आवय तोंड तुवें केसो केलें तें लेपे भाशे एक वाट मी बाये ही वाट म्हणो कितें जाण तूं? कितें? ही वाट काळोख आहा तांकां आपूण जड उजवाड दिता. तेच भाशे म्हाका जाय तुगे जिवीत दुसऱ्या जालोलें बरें उजवाडीत. हा? ती वात घेवन खंय येला? ती वातारान उरसा का पेटय? चोय हाय ते काय बर फूल आयलाय ती. फे जगाची उलूच ताजी गरम करबी. थँक्यू फे. थँक्यू सालक. येस. चोय चोय. ही फूल म्हळ्यार हुशाल काय? ओय. देशीच को. ओय. एक चोड म्हळ्यार हुशाल काय? पूण तूं जेसो चोड कोणा मेळटा न्ही तेगे जिवीसाक तुका फाय. हा? हांव बेस्ट एका सर जावपा ना. हा? हांव पळय चेडागे इंटरव्यू घेतले आनी जो कोण ओय. गुणांनी ओय बरो ओय ल्हानविकायेचो ओय. मोगाचो ओय. रेस्पेताचो ओय. नाबेलो ओय. गुळगुळीत ओय. बरेलो ओय पुरो 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 ना तुगे लिस्ट केन्ना काबार जावपा ना. सायबा हे नॉर सोदीत तेसलो आजूय ह्या सोसरा जल्मा येयल ना देखून तेका एक बेगीन जाती तूं बेगीन धाड. तियात्राक वेगवेगळे हांगा असतात. फकत आमी स्क्रिप्ट बरोवन कांतरां तातूंत घातली म्हूण जायना. स्टेज सेटींग, पड्ड्यांची मांडावळ, बॅकग्रावंड म्युजीक, कॉस्ट्युम्स, प्रॉपर्टी कितें आसची, कशी सांबाळची, कशी वापरची, ह्यो जायत्यो गजाली तातूंतल्यान भायर सरतात. तर हाचो सगलो अरेंजमेंट जावं हाची सगली तयारी तुका एकल्याकूच करूंक पडटा आसतली. एक्चुली ही सगळी तयारी आमी चोरी तो डिस्ट्रिब्यूट केली. एक एकल्या कलाकाराक दिली वो दुसऱ्या वेगवेगळ्याक दिली. लायट सेटिंगाक दुसरो मनीस हाडलो, म्युजिशियनाक एका मनशाक तयार केलो, मागीर स्टेज सेटिंगाक दुसऱ्याक मनीस तयार केलो. तेन्ना तें वेवस्थीत जाता आनी सगळें सिस्टमॅटीक जाता. जरी तर म्युजीक, आर्टिस्ट, स्टेज सेटिंग सगळें बाराबोर गेले जाल्यार तुजो शो एकदम बरो वयता आनी डायरेक्टराकूय जबरशे त्रास पडनात. त्या खातीर सगळ्यांचो वावर सगळ्यांक डिस्ट्रिब्यूट करूंक जाय आनी जण एकल्यान आपलो वावर केलो म्हणटूच तो शो एकदम बरो वता. आनी हो शो बरो वेतलो जाल्यार एक एक मनशाची स्टेज सेटिंगाची, स्टेज जो पड्डे ओडता ताची पासून एकदम गरज आनी सगळ्यांनी आपलो वावर जबाबदारीन केलो जाल्यार हो शो तुजो एकदम बरो वयता. होय खरेंच. आनीक अशेच पद्दतीन आमी तियात्र मुखार व्हरपाची गरज आसा. आयज आमी कितें जालां की कांतरांय आमीच म्हणटात, स्टेज सेटींग आमीच करतात, एक्टिंगूय आमीच करतात, आख्खो मातशी मांडावळीचो आख्खोच भार आमच्या भुजाचेर घेतात. सारकें. देखून आमी दिसा दिसपटी फाटीं उरतात. एक प्रोफेशनल कशें आमी मुखार वचूंक पावना. ना सारकें. तरी आसतना तुज्या लक्षान हांव जाणून घेवंक सोदतालो की तुवें जे तियात्र बरयल्यात तांतलो खंयचो तियात्र तुका चड आवडलो? हांवें जो तियात्र बरयल्या तातूंत चडशे सगळ्यांच्यो स्टोरी म्हजे बरोवप एकदम बऱ्यो आसतात. कित्याक त्यो घडणेचेर हांव बरयतालो, जिविताचेर हांव बरयतालो. पूण चड तियात्र म्हजो बरो गेलो तो म्हणल्यार हातियार तियात्र. हो एकदम बरो गेलो. हातियार एक कोंत जें आमी वापरतात सायबिणीच्या मागण्यांक तें जावन आसा एक बोलादीक हातियार आमच्या जिवितान आनी हे कोंता उदेशी आमच्यान आमचें आख्खें जिवीत बोल दिवंक जाता आनी हेंच हांवें हातियार तियात्रान दाखयलां. कार्म आमी जायते फावटी आमी जो वावर केला तोच लोकां मुखार हाडटात आनीक आमचे बरोबर जे भाशेन आतां तुवें सांगलां की दुसऱ्यांनी आमकां आदार दिल्या उपरांत तांचोय आमी उगडास काडटात. म्हणटच तुजे तियात्रान जायते फावटी जायते न्हेसून गेले. थोड्यांनी बरी भुमिका केली, थोड्या कडल्यान तुका निराशा फावो जाली, अशें कितें तरी जालां आसतलें? खरेंच एक तियात्र फुडें व्हरोंक एक्टरांची खूब गरज. एक्टरां वरवीं हो तियात्र फुडें वता आनी बरें एक्टींग, बरी भुमिका करीत जाल्यार तुजो तियात्र हिट जावंक पावताच. बाब एस.बी. वाझ जो जाका बरो वॉयस आसा, बरो कांतार करता, बरें एक्टींग करता, तोवूय सद्याक मिलाग्रीस दे चांदोर हाच्या तियात्रान नाचता आनीक ताकाय खूब उमेद आसा आनी तोवूय एक बरो कलाकार म्हणून हांव समजतां. आनीक तशीच वेलरी वाझ ताची घोरकान, ताची पोतीन स्वादीक थाड्याची ताणें एकदम बरें कांतार करता तें.
ताकाय मिलाग्रिसाच्या तियात्रान आतां चान्स पडला आनी आतां जो मिलाग्रिस दे चांदोराचो तियात्र चलता ATM ह्या तियात्रान ती दोगांय वांटो घेतात SB आनी वेलरी. ते भायर आमचो बाब कायतानी तोय एक बरो कॉमेडी बरो उमेदीन बोल्लोलो कॉमेडी आनीक वेळार येवपी आनीक उमेद दिवपी ताकाय ताचे हांव खूब आभार मानतां कित्याक हे सगळे भुरग्यांचेच वरवीं हांव म्हजो तियात्र फुडें दवरूंक पावतां. अशें न्हू की कार्मून सांगलां तितलेंच पूण सगळ्यांनी हातभार लायल्या उपरांत हो तियात्र अखंड मुखार वता. जशे भाशेन स्टेजी फाटल्यान वावुरतले सगळे मनीस आमकां तितलेच गरजेचे तितलेच मोलादीक. तर ह्या वेळार तांकांय आमी सॅल्यूट मारतात. म्हज्या जिविताचे दार जाल्यार तुका केन्नाच उगडचें ना पूण म्हज्या दाराचे देर जाल्यार तुका उक्तेच आसा. तुवें गेले जाता बिगाराच्या रुपान आयिल्ल्या देवाक ते वस्तुरेन भायर घातलो आनी देवाची वाट पळयत रावली. उपरांत देव येवन गेलो म्हूण ती चिंतूक पडली. सुकणें तुज्या हातांत मेवता तेन्ना तुवें ताका धरूंक जाय ना तर तें तुका केन्नाच मेवचें ना. बरें तर हांव वेतां मोग आसूं दी. वच रियो वच. गुलाबाच्या फुलाक हात घातल्यार काडे दाबल्या शिवाय केन्नाच रावचें ना. हांव एक दीस तुका शिरूच दाखयतलें. वय ते दाखोवपाकूच जाय तू कांय बी नाका आसतना. कार्म कितें तरी तुवें म्हटलां जोलिनाचो गूट आनीक ह्या चलचित्रांनी तुका थोडी भोव तुजी भुमिका लोकां मुखार हाडूंक मेवली. हांवें ते क्लिप पळयल्यात हांवें ती फिल्मां पळयल्यात म्हणटच तियात्र आनीक फिल्मां हातून कितें वेगळेपण मेवता? तियात्र आनी फिल्मांत खूब वेगळेपण आसा. फिल्म शुटींग करता आसतना जरी तर तुजें कितें चुकलें जाल्यार तुज्यान थंयसर तें करेक्ट करूंक जाता परत. पूण तियात्रांत तूं कॉन्फिडंट आसूंक जाय. एक पावट तुजें चुकोवंकूच शकना चुकलें जाल्यार तें थंयसर तुवें तें तशेंच फुडें व्हरूंक जाय आनीक लोकांक दाखयना तशें तुवें तें करूंक जाय. आनी तियात्रांत तूं सारको परफेक्ट आसूंक जाय आनी परफेक्ट जावनूच तुवें माचयेर चडोंक जाय. फिल्मान तुवें परफेक्ट जावंक जाय पूण ते सुवातेर तुजें एक्टींग करूंक तुका खूब खूब चान्सीस आसतात कित्याक चुकलें जाल्यार परत शूट घेवंक मेवता आनीक तुका कॉस्ट्युम्स हें तें करूंक बरो वेळूय मेवता. कार्मो तुका तियात्र चड आवडटात काय फिल्मां? म्हाका खरें म्हटल्यार तियात्र चड आवडटात कित्याक तियात्रांत एक्टींग करपाक ऑन द स्पॉट म्हणजे लोकांच्या फुड्यान तूं उमेदीन काम करता तातूंत तुका चड उमेद येता. वय आनी हो सगळो वावर करता आसतना तुजी नोकरी आनीक तुजो कुटुंबाचोय जायतो तुका आदार मेवता आसतलो? वय जायते सॅक्रिफायस तुवें करचें पडटा जायतो वेळ तुवें तियात्राक दिवचो पडटा कित्याक प्रॅक्टिसाक तूं आपयतलो जाल्यार तुजें काम सोडून तुका वचचें पडटा. मागीर कामाक सावन गेलो म्हणटूच तुवें रोखडोच प्रॅक्टिसाक भुरग्यांक लेट प्रॅक्टीस करता जाल्यार डेली तुका घरांत भितर सरोंक लेट जाता. सो हे तरेन जायते त्रास फॅमिलीचे वदान तुका जातात आनीक कामाचे वदान तुका जायते त्रास पडटात. पूण जी खुशालकाय हो तियात्र तुवें दवरलो म्हणटूच येता इतले त्रास काडून ती खुशालकाय तुका दुसरे आनीक ह्या त्रासाहून चड तुका खुशालकाय मेवता. वय आनी कुटुंब म्हज्या कुटुंबान म्हाका सांगात दी. ह्या तियात्राक खरें म्हणल्यार म्हज्या कुटुंबान म्हाका जायतो सांगात दिला. म्हजो कुटुंब एके भाशेन कॉम्पिटिशनाक म्हजे बरोबर वावुरला. म्हजे धुयेन एक धाकटुसो रोल केला हातूंत नर्सीचो रोल केला. म्हज्या पुतान एक बाबाचो रोल केला आनीक म्हज्या घरकान्नीन कॉस्ट्युमाक म्हाका जायतो आदार दिला. हे परी आख्खोच कुटुंबूच कसो म्हाका कुटुंबानूच हो म्हाका सांगात दी म्हज्या कुटुंबानूच म्हाका सांगात दिला. वा 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 म्हणटच तें नांव आनीक सगळें थंयच पडटा. म्हज्या भांगराचो वांटो बाबा आयल्या व्हरून माय मोरतना दोलेलें बाबा म्हाका सांगो. माय आमची दुवेंत आसलेली खबर घेवंक ना तुका तांकोक आतां आयला भांगाराचो वांटो व्हरून. वांटो दिना तर कुठान तुका हुबो करतली बाव म्हजो कसलो तो सगळ्या लोकांक हांव सांगतली. अशें करीत जाल्यार भयणी
दुका मोजी व्हांवतेली रोगताक रोगोत वोकोना मुंडाक दितेली. तियात्राचेर आनीक चलचित्रांचेर खेळांचेर आमी धांवती नदर मारल्या, पूण ह्या फुडें तुजें आव्हान म्हणजे ह्या फुडें तुवें कितें करचें येवजिलां हाचेर आमी थोडें जाणून घेवंक सोदताले. उमेद आसा? ओके, हांव म्हजो वावर खरें म्हटल्यार चालूच आसा. जायतें बरोवप हांव करतां. आमचे खोपेलांत कितें फंक्शन आसत जाल्यार ते प्रोग्रामाक हांव बरयतांच, म्हाकाच बरोवंक पडटा आनीक हांवूच बरयतां. हालींच आमी घोवड्याचो दीस केला आनीक हे घोवड्याच्या दिसाक हांवें एक प्ले बरयलोली आनीक ती प्ले कॉमेडी प्ले, फूल कॉमेडी. हांव जबरदस्त कॉमेडी प्ले बरोवंक वचना, हांव चडशी स्टोरी बरयतां. पूण आतांच्या समाजाक लोकांक चड कॉमेडी जाय आनी ती कॉमेडी प्ले हांवें बरयलोली आनीक लोकांक इतली बरी लागली की लोक हांसोन हांसले. त्याच्या आदीं हांवें प्ले बरयलोली ती शेपाय शेमायच्या दिसाक. शेपाय शेमायचो दीस आसलो, आमी दीस समोर रमलोलो आनीक त्या दिसाक हांवें एक प्ले बरयलोली आनीक तिवूय म्हजी प्ले जाणटेल्यांक एकदम मानवली आनी थोडीं जाणटीं दोळ्यांतल्यान दुखां घडोवन रोडलीं आनीक म्हणोंक लागलीं तुवें आमकां एकदम बरी शिकवण दिल्या म्हणून. आनीक हे फुडें म्हजो वावर सदांच चालू आसतलो. ल्हान ल्हान आमच्या वाड्यान आमच्या गांवांत प्ले बरोवपाचो आनीक ते भायर कंपिटिशनाक भाग घेवंक म्हाका खूब उमेद आसा आनीक फुडल्या वर्साक हांव कंपिटिशनाक जरूर भाग घेतलो. कार्मो, आमी आदींच फुडें सांगलां की एक उमेदीचो मनीस जाका उमेद आसा, जाच्या काळजान मनान उमेद आसा. आमी ह्या खिणांत मागुया की आयज पालकाचेर जायते कलाकार येतात आनी वेतात, जायते नवे कातरिश्ट येतात आनी नाच जातात. आमी मागुया की ताणें ह्या पालकाचो वावर काळजा मनान करचो, पालक आमचो उखलून धरचो. पालकाचो इतिहास आसा, फाटलीं 125 वर्सां हे तियात्र मुखार वचत आसात. आमचो तातूंत हातभार लावप चड आनी चड गरजेचो. हांवें आदींच सांगलां ते भाशेन तुजी देख घेवन आयज नवे कलाकारांनी आपली उर्बा वाडोवची आनी पालकाची सेवा करची. कर्मो, तुवें तुजो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय चड देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुवें म्हाका एक संदी दिली ही प्रुडंट मिडिया फुड्यान हाडून म्हाका लोकां फुड्यान दवरूंक. आनी खरें म्हटल्यार हे तियात्राचेर लोकांक जायते आमी सोजमणी दितात, लोकांक जायते सुदोरपाचें आमी दितात आनी हेच खातीर हे तियात्र चलतात. कित्याक हे तियात्रा वरवीं बरेंपण लोकां थंय येवंक जाय आनीक लोकांक खुशाल करूंक जाय, हीच आमची उमेद. सो प्रुडंट मिडिया तुमकांय चड आनीक चड देव बरें करूं, ही एक म्हाका संदी दिल्ल्या खातीर देव बरें करूं. आनी इतल्यानूच कर्मो सांगाता आयची मणकामोत्या कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. अमेरिका पावतेली चितना मोजी चाराक पावतेली